So it just can't be a blanket notice without. When ऐसे exercise केला की नस होता High Court and time दिला. 6 weeks, 8 weeks के दिला नहीं. एक category वेगळे timing दिला. The notice is issued by the panchayat or by the department? Depends on certain cases. They have said that the collector will issue notice. In certain cases, panchayat will issue. I बोललो ना त्यांनी सर्विस करतो ॲक्च्युअली कायद्यानी टाइम दिवपाचो कित्याक बेश्टे दोळ्यान पळयला आनी तुमकां नोटीस काडले ते स्पॉन्सर जाता कांय सर्वे केला ना सर्वे करनासतना सर आमकां नोटीस काडले ना हायकोर्टान सांगला ना सर्वे कर विचार सेक्रेटरी विचार तेणी सर्वे केल्या जाल्यार आमी तेंचे रिप्लाय दिला आमकां जी पी नोटीस काडल्या ती तेणे रिवोक करची आयज पर्यंत तेणे आमकां केलो रिप्लाय दिना ना ते कमाई फाटल्यान पावय आज पोंबुरपा स्पेशल मिटींग आपयल्ली पंचायतीन म्हाका रिक्वेस्ट केल्ले ते मातशें उलय म्हण लोकां कडेन आनी एक्सप्लेन कर कित्याक हायकोर्टा जजमेंट आसा देखून कितले लोकांक नोटीस आयली सो हांवें एग्री केलें आयज आमी टायम फिक्स केल्लो आमी आयले हिंगा आनी लोकां हायकोर्टाचे ऑर्डर कितें आसा ते एक्सप्लेन केली आनी थोडे लोकांचे स्ट्रक्चर्स हांवूय जाणा ते पोन्ने स्ट्रक्चर बिफोर इवन लिबरेशन आशिल्ले ते आमी ल्हान आसतना हे सायडीन येताले तेन्ना सगळे घरां सगळे पळयताले सो हांवें तांकां सांगलां कितकोन ते मांडले ते रिप्लाय आहा तांकां दिवपाक आनी कितकें दाखोवपाक ते तेंचे स्ट्रक्चर लिगल आसात म्हणून थोड्या लोकांक डॉक्युमेंट नासतले कित्याक तुमी जाणात थोडे लोक दोन नात थोडे लोक डॉक्युमेंट आड्यान हायले आसतले नाजाल्यार हुंय सांडले आसतले म्हूण सर्वे फॉर्माचे आसतले म्हूण ते हांवें सांगलें तांकां तेजे पळय सर्वे फॉर्म आनी सर्वे प्लॅन ते काडून तुमी दाखोवपा जाता तो स्ट्रक्चर लिगल म्हणून आनी पंचायत मागीर कबूल तें सगळें कन्सिडर करून डिसिजन घेवपाक मेन कितें जालां एक हायकोर्टान डायरेक्शन आहा रोड वायडनींग आनी ते कितें सेटबॅकाचें आतां आमगे घरान तुमी पळय जाल्यार इकोशी पोंबुरपा सामके देगेर रस्ते देगेर आसा रस्तो पयलो बारीक आसतालो मातशें रूंद केलो आनी रूंद करून काराक तेंकलो आतां तुमच्यान सांगूंक जायना आमच्यान म्हणूंक जायना हे घरां इलिगल कितें रस्तो वाडयलो म्हणून 1 नंबर 2 आसलो जाल्यार घर सेटबॅकांनी हुंयसून रिजनल प्लॅनाचो सेटबॅक काडूंक जायना आनी रोड वायडनींग काडूंक जायना आनी तेंगे घर डिमोलीश करूंक जायना हांवें तांकांय सांगलां ही जालो तें आनी डिमोलीश करूंक सोदताले ते पंचायत नाल्यार PWD डिमोलीश करता ते रॉंग म्हूण इट इज कंप्लिटली इलिगल टू डिमोलीश द हावजीस ऑर द कंपाउंड वॉल्स without proper examination and seeing the rights of the people. So what about the shops which are on the roadside and all? So तुगे structure legal आहा जाल्यार तुगे शॉप घर कितें करूं जाता तुजें हायकोर्टान कितें म्हणलां illegal constructions. High Court has not said all shops in the roadside should be closed. आतां तूं पळय हांव एक बारीक दाखयता तुका फातोर्डा चोंचय आर्ले फॅक्ट्री को वयता आसतना फ्रॉम स्टेडियम तो वयता आसतना रस्तो बारीक आसतालो आतां रस्तो रूंद केलो बिल्डिंगां टच जातात ते रस्तो बरो रूंद जाला बिल्डिंगां टच जाता आतां तूं कितें म्हणटलो ते रस्त्या सेटबॅकां आहा ते रस्ते बंद करूं शॉप बंद करूं जाय हाव कॅन इट बी लोकांनी बरे भाशेन NOC दिले रस्तो रूंद कर म्हूण तेंकलो थिंगा तुगे बिल्डिंगां घराक तेंकलो आतां तुगे घर डिमोलीश करपाचें It can't be this. It's abuse. If you want to go and demolish poor people's houses. Interpretation of Can you follow up in future footage? Yep. High Court and order dilto samko asa. High Court and कायद्या प्रमाणे order दिला. In accordance with law and accordance judgment of Supreme Court. Only मुगे एक request authorities are don't misuse the order, don't misinterpret the order, and please give a fair justice to every person who is likely to be affected. Did you not hear of instances where compound walls were being demolished without this thing on the garb of saying High Court direction? There you see the answer to yourself.
आनी आमचो MLA येयल्लो जाता तेणी सगळें डिस्कस केला की एक बोवाळ जाल्लो की गांवांची रोडा खातीर आमची घरां मोडपाची आहा म्हणून कोणाची ते सरान सगळें डिस्कस केला की कोणाची लिगली आसा ती उरतली आनी इलिगली आसा ते डेमोलिश करची पडटली. म्हाजेर एक विचार आहा की हेजेर आमची गांवचे लोक आनी थोडे गरीब लोक आसात तेंची घरां आपल्याक घडटा ते प्रमाणे बांदल्यान थोड्यांनी तेंचे घरां ना की लायसनां व्हडलीं काडपाची ती तेंची डेमोलिश कित्याक करपाक जाय. सरकाराक असो कित्याक दिसलो की तेंची घरां उडोवपाची जावं कितें तेंचें बांदलेलें आहा तें. म्हाजे तेजेर एक प्रश्न आसा. कितें जावंक जाय अशें दिसता तुमकां? ना तो गरीब लोक न्हू तेंकां घडा ना तुमी तेंकां आदार दिवपाचो आनी तेंकां लिगली करपाची तेंची. ह्या बाबतींत तुमी आमदारा कडेन प्रश्न मांडलो? ना हांवें मांडूंक ना. मांडटले हेच्या फुडें? आमदारान चिंतपाचें असलें न्हू. ओके. आतां कितें आश्वासन दिल्लें आसा आमदारान? ना आश्वासन अशें कांय ना. कोणाची डॉक्युमेंट लिगली आहा ते दिवपाचें सांगलां ती तेंची घरां उरतलीं हाल्या घरां जावं कितें आहा तें स्ट्रक्चर आनी इलिगली आहा ती मोडटलीं हाल्या. हांव म्हणटा कितें इलिगली कोणाची आहा जी गरीब लोक आहा तेंचीच आसा तेंची कित्याक उडोवपाची म्हाजो प्रश्न जावन आहा. आमच्या MLA वांगडा मिटींग जाली तितून तेणेन नोटीस जाली ती आमकां वाचून जाय. ते नोटिशीन मेन्शन केल्लें आसलें की ज्यो नोटिशी ज्यो काडल्या त्यो तेणेन सर्वे करून इन्स्पेक्शन करून काडप. सेक्रेटरीन कांयच केलें करिनासतना सगळ्यांक शोकस नोटीसी काडलेले आसा आनी आमकां त्रास केल्ले आसा. सर्वे करून तूं काड आपशे शोकूच ना आनी आमकां नोटीस दिल्ले शोकस नोटीस काडल्या. सेक्रेटरीन बसला थंयसर काडल्या ऑफिसान बसोन. आमकां कशें काडलें कोणाच्या सांगण्याचेर काडल्या काय तेणेन मुद्दाम त्रास करपाक वत केले. कित्याक आमच्या वार्डान जो पंच आहा तो आमकां सामको कचरो आसा. सरपंच ते आमी कांय सांगूंक शकना कित्याक आतां तो एबसेंट आहा न्हू. सरपंच एबसेंट आहा ना हो डेप्युटी सरपंच. ओके. आतां प्रेजेंट आसा तो डेप्युटी सरपंच. तेन्ना आमकां तशीच एक डेमोलिशन इलिगल म्हणून आमकां नोटीस काडलेली. कांय इन्स्पेक्शन केलें स्टार्ट काडलेली. आमचे शॉप इलिगल आहा. आमचे शॉप ओपन जावंकूच ना. आमी फकत एनवर्सी घेतलेली की आमी शॉप पण बाकीचे जे फॉर्मेलिटीज बाकीच्यो करूंक नासल्यो लायसन घेवंक नासलें ते आमी कांयच करूंक ना. मागीर हांव सेकंड टायम वर्सा दुसऱ्या 23rd पळय जेन्ना गेलो 2023 तेन्ना म्हाका तेणेन सांगलें तुका हो टॅक्स भरचो पडटलो. कसलो शॉपाचो टॅक्स भरचो पडटलो. पूण हांवें सांगलें ताका अरे आमी ओपनूच करूंक ना जाल्यार कित्याक टॅक्स भरूंक जाय. ना तुका भरचो पडटलो म्हणपाक लागलो. पण हांव तेन्ना भरलो. परत ताका 24 सांगलें हांवें वचोन की अरे हांवें ओपनूच करूंक ना तुका डॉक्युमेंटूच म्हाजें कांयच येवंक ना जाल्यार म्हणटा तूं कशें भरूंक लायता. ना आतां ताणें नोटीस म्हाका ती काडली शोकस नोटीस काडली आनी तेन्ना तूं बॉल रिप्लाय दी की आपणें शॉप ओपन करूंक ना म्हणून. ते आमी ऑलरेडी आतां ताका रिप्लाय दिल्या. रिप्लाय दिन 15 दीस जाले जाल्यार तेणें अजून ती रिवोक करूंक ना. पंचायती तर्फे NOC दिल्ली शॉपाची? हय दिल्ली. पण ते आमी ओपन करूंक ना. बाकीच्यो ज्यो फॉर्मेलिटीज आसा त्यो आमी कांयच करूंक ना. ओके. आमकां थोडे त्रास जाले म्हणून आमी ते बंद दवरले. अच्छा. आतां आमदारान कितें सांगलें तुमकां? आमदारान सांगलें म्हटल्यार तेणेन तें करूंक जाय न्हू. सेक्रेटरीच करूं. आमदारान सांगलें की तेणेन इन्स्पेक्शन करूंक आनी त्या हेचेर बरयल्लें आसा हेजी कोर्टाची हें काडला पळय तेजेरूय बरयल्लें आसा की तेणें इन्स्पेक्शन करूंक जाय म्हणून. तेणेन थंय खुर्चेर बसोन सगळ्यांक नोटीस सॉल्व केल्ले आसा. तेणेन जर इन्स्पेक्शन केल्लें जाल्यार आमकां तो नोटीसूच काडचो नासलो आनी आमकां त्रास जावचे नासले. आमच्या रस्त्यार एक घरां आसा म्हणजे रस्तो वाडयला आनी रस्त्यार एक घरां आसा आनी आमी सामकी भियाल्ली येता म्हणटा तुमची घरां मोडोंक वयतली म्हणून आमी सामकी भियाल्ले. म्हाका रात दीस एकलो चेडो म्हाजो मंद बुद्धीचो आसा तो सामको सतायतालो आनी आमची घरां मोडोंक वयतली गे आई मोडोंक वयतली गे अशेंच सांगतालो. आतां म्हटलें बाबा हेजी मिटींग आसा आमी मिटिंगेन या आनी मिटिंगेन या आनी कितें सर सांगता तें पळयता आनी हांव तुका सांगता. आमची आसा तशीच घरां आसतली. ते आतां रस्ते वाडयला आनी घरां रस्त्या देगेक जाल्या आमची. हय आमची आमी मोडोंक वयची ना अशें म्हणून सांगलें सर.